आता ते इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाचें गोंया भितर परत सरकार येतलें, कारण प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल सरकार बरें काम करता, बरो विकास जाता. ह्या हितूंतल्यान सगळ्यांच्या दृश्टीन खूब बरें काम गोंयांत जालां आनी निश्चितपणे परत एक फावट भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत येतलें. आणि काय तर BJP लिडर आहात ते श्रीपाद भाऊ इलेक्शनात लक्ष दिवपाक जाय ते जाय म्हणटात, तुमी कितें पळयतात? श्रीपाद भाऊ आमचो लिडर आसा पयलींचो, आनीक तेजें सदांच आमकां मार्गदर्शन आसता, सदांच तेजे आमकां सपोर्ट आसता आनी दर इलेक्शनाक तेंचो सहभाग आसता. निश्चितपणे हे फावटी ते पूर्ण गोंया भितर तेंचो वावर आसतलो आनी भारतीय जनता पक्ष सरकार हाडपा खातीर तेंचे प्रयत्न आसता. आता तुमी आतां सावड्डे पळयता, आतां थिंगा आतां आमदार आसा पावसकर आनी गणेश गांवकर आनी तुमी, अशें कितें तुमी पळयता मागीर? कितें आसा, हांवें पार्टीक सांगलां म्हाका इच्छा आसा लडोवपाची. समज पार्टीन जर दिली जाल्यार पार्टीचें तें सगळें पार्टी ठरयता, किंवा पार्लमेंटरी बोर्ड आसा आमचो ते ठरयता. आनी खरें म्हणजे कशें आसा, सिटींग MLA ते बाब दिपक पावसकर आसा आनीक तेजे दृश्टीन ते प्रयत्न करप. आनी खूब जाण आसात, 3-4 जाण आपल्या इच्छा म्हटल्यार म्हणजे निमाणी ती पार्टी उमेदवार दिसले ते फाटल्यान आमी सगळे रावतले. म्हणजे तुमी आसतलो आनी पावसकर आसतलो कितें? न्ही, हांव आसतलो, पावसकर आसता अशें ना, अशें 4-5 जाणां पार्टीक तिकेट मागता. भितर एकल्या कोणाकूय तिकेट मेळटली, 4 जाणांक मेळची ना आनी तेजे फाटल्यान मागीर सगळे पार्टीचे मागीर आमी रावतले उबे आनी ताका निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले. हे परत पार्टी ताका पावसकर जाल्यार तुमी तो सपोर्ट करतले ताका? ते पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयतो कोणाक तिकेट दिवप कोणाक ना. ते दिल्लीचो पार्लमेंटरी बोर्ड हांगसरल्यान नांव वता, 2-3 नांव वता, मागीर ती पार्टी ते ठरयता कोणाक दिता पळय ते फाटल्यान आमी सगळे एकजुटीन उबी रावतात आनी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले सगळे. ओके, म्हणजे तुमी येता त्या इलेक्शनाक तुमी आसतले? पार्टी एज अ पार्टी बरोबर आमी आसतले. समज फाल्यां पार्टीन तिकेट दिली सावड्ड्याच म्हण आनी खंयच्याय मतदारसंघात, ओके, जाल्यार म्हाजी लडोवपाची तयारी आसा.